हो गायन म्हणी. अय्यो हांव आपय तसं ही वत्तस मो. ए गायन म्हणी हंग पळे घून पळे. हांव इतला पै तसं तू तुगेर इतल्या का वत्तस मो हन्ने. हांव कसं चुकी केला. प्लीज गायन हन्ने अशी परा कोर नाका. म्हाका तुवें दूर केल्यार आनी हांव खंयी वच्चे. ओहो तुका बेजार जातवे. तू सुरेखन उलयता आसतना उठून गेल्ली मो तेन्ना तिका कितले बेजार जात म्हणून तुका कळना नवे. हो हे विषय तुकाय कळली वे. अयो मिगेला ग्राचारा. ग्राचार कसले सांगता. ग्राचार तू उंची कोरून घेतले. सुरेखन उलयता असताना सीधा उठून वतस खेमू तू. कंचन म्हणायच गो ते ಹೊಳೆ ಮಸ್ಸ ಮಿಗೆಲ್ ಮಾಯ ಅಸ ತನ್ನಿ ಕಸಲೆತ್ತತ್ म्हण तू ಆಲೋಚನೆ करनी नवे. हेण मने हंकार ಇಲ್ಲ तुका. आज तू चार कास जोडतास म्हणरी तक मुख्य कारण सुरेख होन्नी. हाव तू तसल कसने होड सपोर्ट करनी. तीन तू कितले सपोर्ट केले कितले मोटिवेट केले. तू कसने कर गो कसने डिझाइन आणि कोण देव कदला हाव हेल्प करतो गो म्हण पर सांगून तुका हे टेलरिंग काम तीन दाखवून दिलेलं नाही गो. वही तू शिकल्या टेलरिंग करता पुरा वही दलरी तुका करी म्हणून एक मोटिवेट केलेलं कोण आहे. सुरेख होन्ने ना नवे. उपकार केलेलं केदने विसरचे नज्जे तुळसी. तू इतलोगी बदलदात म्हण हाव लेಕ್ಕनी असिले. चार कास हत्ता आईल कुडले तुगल निज रूप बाहेर येईल पडे. नक्का नक्का मक्कनी तुगल हवासू नक्का तुगल गुल्ल चकनज म्हण हाव पहिले डिसाइड केले. हांवें चुकी केला आनी के चुकी करका धरला. हे कंचे मिगे स्ವಂತ बुद्धीन करतना गायन होने अर्थ कोण गे. मग कशी पुरा करचे कोण की जबरदस्ती करतस. मिगेल कष्ट निमित्ती तांगेल उत्तर ऐकू कतीदಲ್ಲ. तांक अर्थ करूच परिस्थिती हाव ना. कसल कसन परिस्थिती गो सांग सांग. हाव ಹೊಳೆ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಲ ಯಾ म्हणू ತಂಗೆ ತೆಗೆली तई सुनमा येयली कडेरी सुरेख होन्नेली उल्लोच्या दायनी. त्याच्यानंतर होळे माच आमगेल घरा आयली. तेदनय मग उल्लोच्या दायनी मिगेल दुःख हांव कोणालागी सांगून घेवचें जाताना अनुभवसू का. आजची दुखून म्हाका केद्द मुक्ती मेळटी की गोतना. दाय तुगले उत्तर नमगता. आता सांग दोन पण तू कौकाश चुक्कोंग गेला. आता तिन्नी पंत मेळला नवे. आता मिगेला सांग हंग कोणी नांती हावनी तू मात्र. आता सांग विषय असल्यार नवे सांगचाक. तुका हंकार येला गो हंकारो. मिगेल मायन सांगील करेक्ट हंकार येला. मिगेला गिट्टी चंदुकोन उलयत कसला म्हणरी मिगेला काम अस संपादन अस तश दानो तुगा स्टेटस करेक्ट मॅच जाता म्हणून. पाप ते सुरेखने लगे काम ना नवे. ती एक टिपिकल हाऊसवाईफ नवे. तका तू अशा करतेस. अयो अयो इतले प्रापादन गाल नकस गायन होणे. हांव एक कष्टार होड दलेली. मिगेल कष्ट हांव पुढे सांगून घेतला मग तुमगे लागी. म्हाका आनू ना अम्मा ना हरडीक तरी हे संबंध पडयता अशें. हांव कितले कष्ट बघून होड दल्या. तशें आसतना हांव दुसऱ्यांक तशी करतवे चुकी लेखल्या. मिगेल मना भितर सांगून सोडतो गायन होणे. प्लीज तुगेला पुणी सांगून घेता समाधान राईक. तू अशी कोप्पू नाका म्हाका निके भंय करता. आज सांग समाधान राईकता सांग. तू इतले पुरे जोक पण मग गोतू नसील साधनका. हसून हसून पट्टा धोकेल म्हाका. हे कसने सुरेख होन्नी आणि साधनाका उठू येतसती. अरे तुम्ही दोघजण खंयचम करेलिंती उठू येतसत मो. तुळसी कामक दोगांक उठू पळोवन शॉक दल्ला की म्हणू एक उत्तर उलयता ना. आणि भिव का म्हणना गो तुळसी. आणि आम्ही 4 जणे फ्रेंड्स साधनका आमगे लेडीज क्लब जॉईन जातस. हो साधनक आमगे रूप जॉईन जातवे. भारी खुशी दल्ले. वेलकम साधनक. होय साधनक. हांव तुमगेल ग्रुप अंतू तू कनिके नमगूच दत्ता नावे तुळसी. चिमट दवा काढका की. आणि वे तुम्ही 3 जण नाही गो. हांव तुमगेल ग्रुप अंतास.
हे आयडी कशी येईल म्हणा री काली मोनिक माहियेनं कमेंट अंत केलेले साधना काही तुमगे ग्रुपात ಸೇರ್ಸಂಗೆ येती म्हणून त्या वज्जील कुडले म्हाका भारी खुशी इदल्ले हे चंद आयडिया दिलेलेक थँक्स मोनिक माये अशीच आमकां मस्त सपोर्ट करती तू बारी जोरच साधनक्का मोनिक मयन संगील मात सांगली तू रे कक्कन जोर केलेल संगील नामू होई म्हाका रेखन मस्त बुद्धिवाद सांगला आणि वैरी हांव चूक दायन अशी पळोवंक घेत रेखा कसने गडबिडी करना सम ऐकून घेवन कडेर कसा करका म्हणून निर्धार घेता थँक्स रेखा तू आमकां मस्त सपोर्ट करतस अशी केदनाय सपोर्ट करी हे पुरा बदवे साधनक्का बदच गो तुळसी तुगेल हात दी आत्ता पुणी बदच म्हण कळवे तुका काली होळे मनी सुरेख आमगेल घरा येयलींत गो उलयता उलयता पूर्ती विषय भायर येयले मिगेल चूकी कसा म्हूण म्हाका कळ्ळी गो पाप सुरेखाल कसने चूकी ना हंतू पूर्ती चूकी मिगेलेची हांवची कसकी ऐकून कसकी मिसअंडरस्टँडिंग कोरनु इतलं पुरा गोंधळ कोन गल्ली गो आता पुरा समजल गो तुळसी आणि वेरी तू सुरेखा गायना प्रचंदाय रसत गो हांवें अप्रूपक तुमगेल ग्रुपात जॉईन जाता दैत्वे अय्यब्बा पुरा समजल नवे 1 कोटी रुपये कप ಅಂತ मिगेल हाता मेळा कितले खुशी दत्तसील की तितले खुशी दत्तस अब्बा म्हाकंतू हे उबय सांगता दुखून अब्बा देवा सांगून प्रयोजन ना ते पुरा असो धांवन गेले दल्लेल धांवन गेले आनी पुणी कुशेर अशी आमी होई गो तुळसी कसंकी एक वाईट गडेरी पूरा दावन गेले आता पूर्ती इत्ती आता दल्लवे आणि वेरा मी खुशखुशेर अशी आगो हे खुशेक हांवें परत सांगचवे नक्क मला तू ऐकतवे सांग लाईक घालाती शेर कराती आमगेले व्हिडिओ कशी असले कमेंट घालाती सबस्क्राईब कराती